सुरवातेक आमी गायन करूया. गायनाचो अंक G7 पेज 100. Opole toeta Masalo sorbonda Opole toeta Masalo sorbonda Dirgiya besura sorbonda yusosalo Chikot katolo, tum sobaru batolo, opole toeta, basalo sorbonan, opole toeta, basalo sorbonan. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. मोगाच्या भयणी भावानो, आयज आमी क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं आशेतांव आनी आवडेतांव, कित्याक तो आमकां आपणाशी वतलो आनी ताचे बरोबर आमी जेयतले. क्रिस्ताचें येणें केन्ना आनी कशें जातलें तें खबर ना, देखून जेजू म्हणटा, जागृत रावात. सगळ्या वेळार जागृतायेन जेजूक भेटूंक आनी ताच्या सासणीक जिवीत अनुभवूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन बापाची कृपा मागुया. आणि हो काळ आमी सुरू करतना आमच्या जिवितान खरी तयारी पुर्तेपणी जावंक पावलां मारूंक आमकां जेजू आपय. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान हें करूंक आमी चुकल्या, देखून ह्या वेळार खालतीकायेन तेच देवाचें बक्षणे आमी मागुया. सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मसगुन्याव सारून सांगता, मनान चिंतून तनान सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच संगवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कूदकोन, सोम्याका कूदकोन, क्रिस्ताका कूदकोन, क्रिस्ताका कूदकोन. सोम्याका कूदकोन, सोम्याका कूदकोन. Moima deva kusorgi, ani shanti dacha ishta sasari. Sorgim smara deva, sorgi charahaya, sorpudvida deva, Bapa
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्या सुद्धा सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काताय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी प्रार्थना वक्तीन वचून बलिदान बिडिता जुझे मारी फेर्नांडीस तांचे बसत आमी बेटीन मागता सोर पदवेदार देवा तुवें बसयल्ल्या सोडवंडराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेता आमची काळजां सदां जागी दवर अशें ताच्या संगता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोलो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. इजयास प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्परा तूंच आमचो बाप आमचो तारोक हें तुजें पुर्विल्लें नांव सर्वेस्परा कित्याक म्हूण तुज्या रोस्त्या वेलीं आमकां कोडसरून निर्मिताय आनी तुजी बिरांत दोरिना जावंक आमची काळजां दारून कोत्ताय तुज्या सेवका खातीर तुज्या दायजाचे कुल्या खातीर परतून ये अंतराळ पिजून सकल देंवून आयलोय जाल्यार तुजे मुखार पोरवोट गोलगोलून पडटले आसले आपणाचेर पातया तोल्यांक अशें वांगयतलो तुजे सारको आनी देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय आमी पातक केल्लें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय जायतो काल आमी तुजेर कोलपोल्यांव आमी सगलीं मेलीं कशीं आसल्यांव सगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मेल्या आंगोस्त्रा सारक्यो आमी सगलीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्यांव वाऱ्या वरवीं आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेली तुका जागृत करच्याक कोणेच तुका उलो मारूंक ना कित्याक तुजें मुखामोल तुवें लिपलोलें आनी आमचे खोटेपणाचें आदीन तुवें आमकां केल्लें तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आमी माती तूं कुंभार
कित्याक आमी सगलीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुकामालाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. साबाब. तुज्या मुकामालाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. तूं इस्रायलाचो गोवली तोर आनीक आमकां तुज्या मुकामोलाचो पोळजोळ फाकोय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुकामालाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव आमचेशी परतून ये. सरकार थावन नदर मार हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक यो. तुज्या उजव्या हातांत लायलोल्या दाखवेलीक बालगून सांबाळ. साबाब. तुज्या मुकामालाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. तुज्या उजव्याक बसयल्ल्या पुरुसाचेर तुवें बोलिश्ट केल्ले मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोरशिल्लीं आमी कोडसोरूंक वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. साबाब. तुज्या मुकामालाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. भाग्यवान पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे देवाचे देणे तुमकां मेल्ले. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगली बांदाराची बोरती तुमकां मेल्ल्या. भोव करून सोर पदवेदाराची आनी सोर जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दिता ती गोवाय तुमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशोवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचे देणे उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आशे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत थीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यान तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्गू परमळे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोतराय धरात आनी जागरण करात. वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्ल्या गांवांत वेत्या कोणेकल्या मनशा भाशेन तें आपलें घरदार साडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार राखण्याक
सोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घोरचो धोनी केन्ना येतलो तिनसाण मोदयांनी ओ कोंब्याच्या सादार की सकाळी ते तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली पळयतल्यात. तुमकां सांगता ते सगल्यांक सांगात, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयतारांत आमी भितर सरल्या आनी वरवीं हें सेवाधर्मीक नवें वर्स आमी सुरू करता. आयचो देवाच्या उतराचो उलो आनी थाळो आमच्या कानार घेवन ल्हानसो पुर्याळ आमी करुया. पण बाबा एका दिसाक एका कुटुंबांत हांव भितर सरलो आनी थंय ल्हान भुरगीं आपालिपा हो खेळ खेळटालीं, प्लेइंग हायड एंड सीक. तांकां पळोवन आमच्या भुरगेपणाच्यो याद्यो थोड्यो ताज्यो जाल्यो. पूण ह्या खेळांत आमी पळयताले बाबा एकलो जो एखादो आसलो दोळे बंद करून वणटीक तेंकून आनी दुसरीं हेर भुरगीं आसलीं तीं धांवतालीं. दोळे बंद करून आसले ते नंबर मेजताले, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 100 देखून. आनी 100 जाल्या उपरांत ते अशें म्हणटाले, रेडी तयार आसात तुमी, हांव येता. आनीक दोळे उगडून ते ह्या भुरग्यांक सोदूंक थंयसर ते सोदून काडूंक येतात. आनी भयणी भावांनो, ह्या खेळांत हो सोदूंक वचपी आसलो जाल्यार ही दुसरीं भुरगीं जीं लिपून आसलीं ती आपणाक सोदून काडूना जावंक, दे मे नॉट बी कॉट, हो तांचो खेरीत हुस्को आसा. भयणी भावांनो, आयज एके भाशेन हो पयलो आयतार आमी सुरू करतना होच खेरीत एके भाशेन आमी सांगूंक जाय. जेजू एके भाशेन आमकां म्हणटा, तयार आसात तुमी, हांव येता. भयणी भावांनो, हो जेजूचो थाळो घेवन जेजू जेन्ना येतलो तेन्ना आमी that we may not be caught unaware. आमी एके भाशेन जेजूक तयार बेडलेली आसूंक हो वेळ आनी काळ आमकां खेरीत उलो करता. पण बाबानो, आजच्या वाचपांनी आमी भितर सरुया. आजच्या पयल्या वाचपान इस्रायल पोचे पासून एके भाशेन खेरीत प्रार्थना करता. ही पसा देवाच्या मोगाक वशिल्ले एके भाशेन पयस केल्ली. देवाचो मोग हाडून आपल्याक फुडें आपल्याक सायड जाताली आनी परचेक नव्यान ह्या देवाच्या उड्यान परतून हाडून तो देवा लागीं हें प्रार्थना वो मागणी करता आनी देव मोगाचो हे ताची मागणी आयकता. दुसऱ्या वाचपान बागून पावलू कोरिंतकारांक बरोवन एके भाशेन करता. कोरिंत हो सागो जो एके भाशेन जायते रिपण आसलें, जायतें उदरपण तुवें वाडटालें, जायते एके भाशेन वावर धंदो करून तुवें एके भाशेन बरेपण उदरगत जायत आसली. ह्या बरेपणा बरोबर एके भाशेन वायटोवी वागणूक ओ वाट ही पर्सन आपणायली आसली. आनी हे असले परिस्थितीन बागून पावलू तांकां खेरीत उलो करता आनी एके भाशेन नव्यान नोसरून आपणायले बरे वाड्यान धरूंक तांकां एके भाशेन उलो करता.
जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयत आहा वा आमी आयकला जेजून अखेरीत उलो केला आमी जागृत रावंक हे वपरांतल्यान एके भाशेन वयता दर घडयेक दर वेळार दर पावलार आमी जागृतायेन आमची पावलां मारूंक आमकां एके भाशेन उलो करता भणी बाबानो ही जागृताय आमच्या जिवितान आमी कशी सांबाळटले काय स्वातीर एके भाशेन ही जागृताय आमच्या जिवितान दिवंक आमी हे वाट चलुया पुरे स्वातीर अवेरनेस ऑफ सेल्फ म्हजेच ओळख एके भाशेन घेवंक म्हज्या जिवितान हांव कसो जियेता म्हज्या जिवितान म्हजी पावलां खंय आसात म्हज्या पावलान हांव उजवाडाचे वाटेन आसा वो काळुकी वाटेन आसा म्हज्या जिविताचेर एके भाशेन एक खोलायेन लक्ष घालूंक आमी वावरुया हांव म्हज्या जिवितान कितें हांव करता हाचेर एके भाशेन उजवाड घेवंक आमी वावरुया दुसरे सुवातेर अवेरनेस ऑफ गॉड देवाचे एके भाशेन जाणविकाय देवाचो हुस्को देवाचे आसने एके भाशेन आमी ओळखून घेवया आनी भणी बाबानो देव आसा देखून न्हय आमी निमाण्या दिसाक आमच्या जिविताचे पावलांक आमी पावतले त्या वेळार रावंक पूण देवाचे आसने दर दिसा आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवंक देव आमच्या सांगाता सगळ्या वेळार सगळ्या घडीतांनी आसा हें सजमून घेवंक आमची तयारी एक एक दिसाक आमी ही करीत रावंक But our whole life should be a preparation to meet our Master. जेजूक मेळूंक जेजूक भेटूंक जेजूचे आसने आमच्या जिवितान के भाशेन आमी घेवंक ह्या शेवटाच्या काळार ताका भेटूंक आमी तयार आसूं आनी बाबानो येत आसले आयची वाचपां आमकां उडगास करतात हो काळ एके भाशेन आमकां ह्या जेजूच्या दोन येण्याचो आमकां उडगास करता पयले सुवातेर जेजू आमचे मदें येवन गेलो आमचे मदें आयलो जो नातालाच्या काळांत आमी एके भाशेन मरमतल्या जाल्यार जेजू नव्यान येतलो येताचे दुसरे येणे ताका तयार रावंक निमाणे दोन आयतार एके भाशेन आमकां हे पयले दोन आयतार आमकां कितें उडगास करतात आनी हे दोन मदें तिसरे मोगाचे आनी कुरपेचे म्हणल्यार दर दिसा हे आमी ओळखून घेवंक टू रियलायज हिज प्रेजन्स एवरी डे इन आवर लायफ बणी बाबानो हे दर दिसा ताचे आसने एके भाशेन आमी ओळखून आमची पावलां स्फूर्तीन आनी बरेपणान भरोवंक देवाचे बरेपण ओळखून घेवंक वावरुया तिसरे सुवातेर अवेरनेस ऑफ अदर्स दुसरे मनीस आमच्या जिवितान एके भाशेन आमच्या सांगत आसात दुसऱ्या मनशा बरोबर आमी जियेता आमचें जिवीत म्हळ्यार एक म्हळ्यार जिवीत न्हय आमचें जिवीत कुटुंबीक जिवीत आमचें जिवीत समुदायीक जिवीत हेच भगन पावलू दुसऱ्या वाचपान तांकां उडगास करता कुटुंबीक जिवितान किंवा सांगातीन समुदायीक जिवीत जेतना बरेपणाची पावलां मारूंक दुसऱ्याच्या बरेपणान दुसऱ्याच्या बरेपणा आनी हिता खातीर आमी वावरूंक आमकां कितें आसा पण बाबानो आमी हें पावल एके भाशेन मारुया आनी पावल मारतना आमच्या जिवितांतल्यान बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक दुसऱ्याच्या जिवितान एके भाशेन कुशालकाय आनी बरेपण हाडूंक आमचो हेतू आनी हुस्को जावची गरज तर भयणी भावनो हेच देणे आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी हेच बरेपणांत दोन दिसा आमी वाडूंक आमकां कितें करपानी बोळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोण एकल्याचो बाबार्थ सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळान उच्चारुया सोत मागता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार पृथ्वीच्या रचनाराक जेजू क्रिस्ता जाच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सबोलो अंगवार मळीथान जल्मलो परस्परात काल ताणें कश्ट सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो ताका निकी पेलो
तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उस्याक बसला तुयतांची व्या मेल्ल्याची मनसवी करूंक येतलो सतमान था पवित्र आत्म्याक कदरीक पवित्र सभेक भक्तांचो एक थार पातकाचे भक्तसणी कुडीचे जीवनपण सासनाचे जिवीत आमेन. आणि ह्या भावार्थाने वेळार आमचे जोण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान आपल्याक दिल्ली कार्या पाळून आपले पोरचेक सुम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी वेला पोरमणे फावो ते बरो थाराव घेवंक आनी पोरचेक फावो तें बरेंपण दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमची जोण एकल्याची जबाबदारी आमी विस्वाशीपणान पाळूंक सगळ्या वेळार आमी सुम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. कोविड-19 हे पिडे वेळार एकामेकाच्या सांगातान एकामेकाचे कोश्ट दूख उणें करूंक वावरूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोणे वेळार आमी गायन करुया गायनाचो अंग C24 पेज 38. मातीचे भांगर करून सोदताय तूं एका सुत्रान मातीतून आमची जिणे भांगर कोर पवित्र आत्म्यान दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका ओपतां तुका ओपतां आमचे वरदान. दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका ओपतां आमचे वरदान. तुका ओपतां आमचे वरदान. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमकां आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सोडवण जळोवंक आमी पावोवंक शिकोर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उजवण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत हांव तें तुवें भास जाल्लें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolbarazo sorves potu, sorgami sosa, ola tuja voivova, o sorgi tu casoi soi, solves poracinavi, eta o sorgi tu casoi soi. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण संसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जादूच ताणी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणी तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्स आनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bafartazo gute por gotuia Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নবেল গেতলো, Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নবেল গেতলো. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळ्यान रगत शेवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरामच्या गोंगडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दर एकल्या भावा भयणाची ह्या गांवांत जियेतल्या सगल्यांची आनी आयज देवाक दिन वाचून बलिदान बिडी ह्या जुजे मारी फेर्नांडीस तांची दया कर आनी तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता
अंकवार मारे देवाचे मायेस सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासो बागेन दांतन बागेन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवऱ्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सरमंडळान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेंत पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोबरशें नोंदरेकता तर आमकां तुज्यो दार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयाच्या वेळार आमी गान गावया गाण्याचो हांग D4 आशेता काळीज मोहचे स्वाहादी केण्या स्वाहादी केण्या तुझ्या आशेता काळीज मोहचे स्वाहादी केण्या तुझ्या लागून रावता हो दिसपटे मेरू मोगाक मोच्या आशेता काळीज
तानेला तुझ्या तानेला तुझ्या तानेला तुझ्या रोक्ता जेसू काळीज जेसू काळीज जेसू काळीज मोचे तानेला तुझ्या तानेला तुझ्या तानेला तुझ्या रोक्ता जेसू काळीज जेसू काळीज जेसू काळीज मोचे कुर्सा तुझ्या म्हाका सोड इतलेंच हांवें मागचें तानेला तुझ्या तानेला तुझ्या तानेला तुझ्या रोक्ता भाव भयणीनो, हे वेळार आमचे दोळे बंद करून आमच्या काळजांत आयलेल्या जेजूक आमी आर्गां दिवया. आमची जीण बोरवाशान भरूंक आनी सदांच आमी बोरवाशान आमच्या जिविताची पावलां मारूंक तो आमकां हुस्कायता. तुवें अनुभवलेल्या सोर बरेपणा पासत हे वेळार देवाक दिनवास. प्रार्थूया. देव आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच वक्तेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिबंध पुता जेजूचे नावी. आमेन. मातशें बसी. आयज मिसाची मांडावळ केल्या सांत जुजे समुदाय पोनीर तांकां आमचे खेरीत दिनवास. तशेंच काल इगोर्जी सफाई केल्या ते खातीर तांकां आमी दिनवासता. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक मदलो वाडो पयलो सोमो. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 7,310 रुपया.
ह्या सुमारांत मिसाची मांडावळ करूंक हे परी आसात. सोमारा दीस फाल्यां कार्म सायबीण समुदाय, पयलेर मंगळारा दीस सांत लॉरेस समुदाय, दुसरेर बुधवारा दीस सांत रॉक समुदाय, तिसरेर ब्रेस्तारा दीस वयलो वाडो, चवथेर शुक्राराक सांत जुजे समुदाय, सोनवाराक मदलो वाडो पयलो समूह, आयताराक मदलो वाडो दुसरो समूह. सोनवाराक हे मीस सांजे जातली 5:30 वाजता. सकाळीं मीस आसचे ना. मदलो वाडो समुदाय मांडवळ आसा. ही मीस सांजे जातली 5:30 वाजता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता मातायस झेवियर फेर्नांडीस आंकवार पूत, इनासियो फेर्नांडीस आनी आना ग्रासिया फेर्नांडीस चोपडे आनी एडलिन फेर्नांडीस आंकवार दू आग्नेलो रेमिजियो फेर्नांडीस आनी मारिया लिना फेर्नांडीस गांवान कोरगांव. आमचे मदीं कसली आडकोड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवचो तुमकां कायदो आसा. फिरगोजीचे फुडें आशिल्लो सायबिणीचो ग्रोटो लायट घालूंक आनी ताची सोबिताय वाडोवंक आदार कोतेल्या बाब डॉमिनिक, स्टीवन, ग्लॅडविन, आश्रिया, मारिया, फ्लाविना आनी एल्विना, तशेंच लायट आमकां भेटयल्यात बाब स्टीवन, तांकां आमी दिनवासता. फिरगोजीच्या सर्व भोंवती नितळसाण करूंक तोंड कातरूंक आमकां आमच्या तरणाट्यांनी बाब प्रेस्टन आनी डॉमिनिक आनी आमकां आदार केला. तांकां तांचे आमी आभार मानता. नातालाचो आठो आनी स्टँड तयार करूंक आदार कोतेल्या बाब मेनिनो आनी ताचे फामिलीक आमी तांचे दिनवास आडयता. आमकां फिरगोजीक सॅनिटायज करूंक सॅनिटायझर पंप आनीक टेम्परेचर गन फिरगोजीक भेटयला बाब इग्नेशियस, ताकाय आमचे खेरीत दिनवास. आमची ओत्मीक तयारी करूंक दर सोनवाराक सांजे पवित्र वर मांडून हाडला. कालचो दीस वर तुमचे मेरेन पावोवंक जालें ना म्हूण आमी कोंत परगट्टा. आमी अपलोड यूट्यूबार केल्ले आसा. तुमी ते फामील कशी आयच्या दिसा रातचें करूं येता. फुडल्या सोनवाराक पवित्र वर करूंक लेजन ऑफ मेरी आनी गांवांत रावतेल्यो सिस्टेऱ्यो. कालच्या दिसाक हें पवित्र वर आमच्या तरणाट्यांनी केलां. जायतीं तरणाटीं हाजीर आसलीं. सगल्यांनी मोगान आनी उमेदीन हें वर जेजू सांगाता सारून तांणी हो वर केला. तांकां आमी खेरीत दिनवासता. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर खेरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. आयजतान आडवेंताच्या काळांत आमी भितर सरता. फावो ती तयारी आमच्या जिविताची करूंक आनी हे वरवीं आमच्या काळजान जेजूक जल्माक हाडूंक आमकां पवित्र सभा दितले उपाय घेवया. कुमसार जावन मिसांत वांटो घेवन आमच्या काळजान जेजूचो गोठो तयार करुया. दर दिसा मिसा उपरांत कुमसाराक आमी आसतले. नातालाची ओत्मीक तयारेची मांडवळ तुमच्या फिरगोज सभेच्या वांगड्या मेरेन पावयल्या. तुमचो आदार आनी सहकार आमी रावता. डेली फ्रेश आनी बुलेटिन सबस्क्रिप्शन फिरगोज सभेच्या वांगड्यांनी घेवन ऑफिसांत हाडून दिवचें.
कलेक्शन बॉक्सेस दर दिसा आमी दाराशी आसात तातूंत तुमची देणगी वेतना तुमी घालची. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. तीन तारखेर सान फ्रांसिसाचें फेस्त जें आसा वयलो वाडो ही समुदाय समारंभ था. हें फेस्त आमी लायव्ह करतले. 7 वरांचेर सकाळीं मीस हें फेस्त लायव्ह स्ट्रिमींग करतले. तुमी तुमच्या घरांनी रावून ह्या मिसांत वांटो घेवं येता. सर्वीस फोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया गायनाचो हांग G8 पेज मोर. जेजू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां पातक्यांक दोनया. अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेजू आमच्या. देव तोर बेगीन या तोला तारून दिवच्या मुनशा कुळाक नाचांक केदीस सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां पातक्यांक दोनया. अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेजू आमच्या.